मोर्चाच्या फाटभुंयेर पणजे मोठ्या प्रमाणात पुलीस फोर्स घाल्लो, मात हो मोर्चा फ्रंटान सांगिल्ल्या प्रमाण शांततेन काडलो आनी निमाणे आझाद मैदानार फुडाऱ्यांनी संबोधीत केलो. जो चीफ सेक्रेटरी मेमोरंडम दिल्लो आसा तो केवळ लिगल मेमोरंडम आसा. आमी गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटान इंटरवेंशन एप्लिकेशन सुप्रीम कोर्टान फायल केल्लें आसा, जी केस ऑलरेडी डिसायड जाल्ली आसा पयलीं 3 बेंचान की गोवा दमन एंड दीव मायनिंग कन्सेशन एबॉल्युशन एक्ट आसा प्रॉस्पेक्टीव आसचें म्हणून. आनी आमी जे अमेंडमेंट मागताले ते अमेंडमेंट तातूंत आसा ऑलरेडी इन्क्लूड केला, फक्त क्लॅरिफिकेशन जाय. ती केस ऑलरेडी पेंडींग आसा आनी तातूंत आमी इंटरवेंशन एप्लिकेशन घातला आनी इंटरवेंशन एप्लिकेशन आमी अशें म्हटलें की बेगीन हियरिंग करचें म्हणून. आमी चीफ सेक्रेटरीक होच रिक्वेस्ट केला की जे गोवा गव्हर्मेंटान एसेंब्लीन युनियनस डिसिजन घेतलेलें की गोवा मायनिंग कन्सेशन एबॉल्युशन एक्ट 1987 प्रॉस्पेक्टीव करपा खातीर अमेंडमेंट करचें आनी चीफ मिनिस्टराक एक लेटर बरयल्लें की गोंयची कितें परिस्थिती आसा, कितले लोक डिपेंडंट आसात, कितले लोक त्रासान आसा. हेंच एफिडेवीट जें तुमी सेंट्रलाक बरयलां तेंच एफिडेवीट तुमी सुप्रीम कोर्टान फायल करचें, तोच व्यू घेवन आनी ही केस क्लियर करची हें आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्लें आसा. हय, गोंयच्या एफिडेविटान क्लॅरिफिकेशन जाल्यार तो विशय मोकळो जाता. आनी म्हणून ते कारण ऑलरेडी हेल्ड केल्ले आसात, ते नवीन करपाचें कांय ना, ऑलरेडी डिसायड केल्ले आसात. हायकोर्टान आमच्या बॉम्बे हायकोर्टान डिसायड केल्ले आसात, सुप्रीम कोर्टान 3 बेंच जजांनी डिसायड केल्ले आसा की गोवा दमनने प्रॉस्पेक्टीव धरचें म्हणून. आनी म्हणून तांची लेवी घेवंक नात. लेवी केन्नाच्यान घेतल्या, ज्या दिसा नोटिफिकेशन येयलां 23 मे 1987 तेन्नाच्यान तेंची लेवी घेतल्या, फाटली लेवी घेवंक ना. हें ऑलरेडी डिसायड जाल्लें आसा. आनी आमी तेंच म्हणटात की त्या पॉयंटाचेर कारण लोकुराचें जजमेंट हांगा एप्लिकेबल जायना, कारण 3 बेंचाचें जजमेंट ऑलरेडी आसा थंय. ताणें प्रॉस्पेक्टीव म्हटलेलें आसा, तो विशय लोकुरान विचारान घेवंक ना. तर हें फोर्सफुली खंय तरी मांडपाची गरज आसा आनी म्हणून सरकारान हें मांडचें. आमी मांडटलेच, पूण सरकारान मांडप म्हटल्यार वेगळो प्रश्न जाता. कारण काल जेन्ना हियरींग जालें तेन्ना आत्माराम नाडकर्णी विचारलें चीफ जस्टिसान तुमचो व्यू कितें काय म्हणून. काल हियरींग जालें, सेंट्रल गव्हर्मेंटान एप्लिकेशन फायल केलां, तातूंत काल हियरींग जालें सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टीस समोर. ताणें ताका विचारलें, तेजे नंतर ताणें सांगलें की आमी फायल करता म्हणून. कितें सांगलां म्हाका डिटेल खबर ना, पूण ताका विचारलें ताणें. एडवोकेटाचो प्रश्न म्हणलो, एडवोकेटाचो आमी इतकेच प्रश्न लागला की गेले फावटी जे हियरींग जाल्लें तातूंत गोवा गव्हर्मेंटान आपली बाजू सारकी मांडूंक नासली, लंगडी बाजू आशिल्ली. निदान हे फावटीक तरी तेंच्यांनी सिनियर कावन्सील घालून आपली बाजू सारकी मांडची. जें तुमी कितें म्हटलां, जें कितें तुमी बरयलां तेंच मांडचें आनी आमी कांय एक्स्ट्रा मागनात. क्लियर आमचो व्यू आसा. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारा वांगडा विजय तुकाराम मराठे.